मिटींग जाली तुमची, सो कितें पॉयंट डिस्कस जाल्ले? त्या सीएमा विचारा मला. पूण आयज सगळ्यांक आपयलें तुमकां सीएमा विचारा, सीएमान मिटींग केली आनी तितूनच आतां इतलो पावस पडटा न्ही, सो हेजी सिच्युएशन कितें आसा धरणांची? धरण सामकी भरला, न्हावपाचें आनी भरपूर आसा उदक. पूण डॅम सगळे भरल्या अशें कितें तरी? साळावली मुखार 4-5 दिसा भरतलो. साळावली भरलो न्ही, ना 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 ताका लागून न्ही, ते पावस इतलो पडला पळय न्ही. एक्चुअली आमचो साळावली सादारण असो मार्चाच्या 20 तारखेर, सॉरी आमच्या ज्या जुलैच्या 25 तारखेर मेळ जातालो, बेगीन भरला बिकॉज हेवी रेन्स. प्रवाह अधिकाऱ्यांनी आज ते बेंगलोर गेल्ले आसात. बेंगलोर तांची आज मिटींग आसा. आमचे अधिकारी गेल्ले आसा, म्हणजे चीफ इंजिनियर गेल्लो आसा, सेक्रेटरी फॉर WRD गेल्लो आसा. हे सगळें सी दीस इज ऑल टू स्टडी द बेजीन ऑफ म्हादई रिवर. म्हादई आनी ताची ट्रिब्युटरीज जितले आसा पळय न्ही, ते सगळे स्टडी करपा संबंदी तांची मिटींग आसा. एक बरें जाल्लें आसा की उदकाचो प्रवाह जो आसा पळय न्ही, तो प्रवाह कमिटीचे मेंबर्सांच्या सारको लक्षांत येतलो. कारण काल तांणी जी विजीट केल्या पळय न्ही, हय रायट टायमार सारकें. आनीक त्यामुळे मुखार पळोवया न्ही तशें. तुमचे बी उलोवप जालें? सगळे एकान एक जितले तुमचे उलोवप जालें ना, जितले म्हणून आमी पॉयंट्स आमी लक्षांत घेतिल्ले ते सगळे पॉयंट्साचेर इवन कळसा बंदरासून वचून आयले. डॅम नवे बांदपा आशिल्ले तुमी तेच काम चलता. सर तुमी लास्ट इयर वी आर आय एम मॉनिटरींग दॅट ऑलमोस्ट एवरी वीक. सर आतां इतलो पावस पडटा पळय, सो ते उदक हें हाडोवपाक खातीर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तेचेर कितें सर खात्यान बीन कितें? सी लक्षांत घेवपाक जाय. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आतां काल हांव सांखळे गेल्लो, थंय सगळे शेतांनी सगळे कडेन उदक भरिल्लें रस्त्याचे कुशीन, शेतां बी आशिल्लीं सगळ्याक. आमकां जे म्हजे हात प्रमाणे बारीक बारीक फोणकोलां मारून ते करता ते ओके, मजाट आहे, थोडी करपाक जाय. हांव म्हणना करपाक नाका आशिल्लें, करपाक जाय. पूण बंधारात जे आसा पळय न्ही, हे बंधारा बांदले जर जाय तर तातूंतल्यान वॉटर कन्जर्वेशन किंवा वॉटर हार्वेस्टिंग आसा पळय ते मोठ्या प्रमाणांत जाता. आमी 100 बंधाऱ्याचे टार्गेट दवरला. ते 100 बंधारे पूर्ण म्हणजे 2025 पर्यंत जातले. तातूंतल्यान उदकाची पूर्ण मोठे. पण हे आतां दोंगरा वयल्यान जे व्हांवपी उदक आसा ज्या जाग्यार खंय जाय ते मारतात. आनी कोणीय येयला जर जाय, एनजीओ सुद्दां आयले जर जाय, आमी तांकां परमिशन दितात आनी सपोर्टूय करतात फायनान्शियल सपोर्ट. अशें येयल्या बीन एनजीओ आयले गेले वर्सा आयिल्ले 2-3 एनजीओ आयिल्ले. तशें एमपॅनल केल्या. आतांय सकाळ फुडें म्हजे कडेन बाब रोहन खंवटे आयिल्लो सांगपाक की आमी पर्वरी प्लॅटो जो आसा पळय न्ही, ते आमचे पिट्स घेतात. हांवें वाजाक सांगलां, आमच्या इंजिनियराक ताका सांगलां की तांकां परमिशन दी आनी फायनान्शियल सपोर्टूय दी. तेजे खातीर परमिशन म्हणजे पेक्षा फायनान्शियल सपोर्ट. तेजे खातीर कितें बजेट बी धरला तुमी? हय सादारणशे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बी आयले जर जाय किंवा फार्मर्स ग्रुप्स आयले जर जाय, और यूथ बीन अशें जर इवन तरणाटे आयले, सादारणसो एक पीठ जो आसा पळय न्ही 1x1 मीटर ताका 50 रुपया दिता आमी. एक पीठ जो आसा पळय न्ही 50x50 मीटर ताका 50x50 हे सॉरी 1x1 मीटर ताका 50 रुपया दिता. अशें 100, 200, 500 मारपाक जाता. म्हणजे काय ना हे करत जाल्यार फ्युचर फायदो जातलो इन फ्युचर अशें करत जाल्यार रेन हार्वेस्टिंगाचेर. पळय लक्षांत घेयात, उदक जें आसता पळय न्ही ते सगळ्यांनी आमी सांबाळपाक जाय. आनीक चारय पद्दतींनी ज्यो पद्दती आसा त्या सगळे पद्दतींनी उदकाचो आमी सांबाळ करून पळोवपाक जाय. तातूंत मागीर पिट्स आयले, तातूंत मागीर तुजे मागीर बंधारे आयले, तळी आसात ती आमी सुदारपाक जाय. नाला जे आसा ताजेर आमी बंधारे घेवपाक जाय. शिवाय मागीर आमची लेक्स आसात ती आमी डेवलप करपाक जाय. आनी त्या शिवाय जमले जर जाय जाल्यार डॅम्स पळोवपाक जाय. मायनर डॅम्स, व्हडली मेजर डॅम जावपाक आमचे कडेन एरिया ना तशी. काल कितें पावसान डॅमेज बी जाल्यार WRD प्रॉपर्टीचे बी कितें तशें कांय ना. टाकी खुबशी इलिगल बोरवेल चालू जाल्ले आसा. ज्या जाग्यार आमचे नजरे हाडले जर जाय ते आमी बंद करतात. मागीर सकाळीं जाता रिपोर्ट आयलो पेडणेच्यान 2 बोरवेल आसात आमी सील केल्ले आसात. म्हाका दिसता मोरजे तेरा थंय केल्ले करताले सील केले ते. इलिगल जर नजरे हाडले जर जाय, कोणी इन्फॉर्म केले जर जाय इमिजिएटली आमी सील करतात.